नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर करायच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान भाजपाक पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्यांचेर आयला मोग, म्हणटा विरोधी आमदार विजय सरदेसाय. गांव उद्ध्वस्त जायत आसत जाल्यार मायनिंग नाका, मुळगांवच्या लोकांची मागणी. रीण काडून महोत्सव करचे न्ही आयोजीत. राज्याच्या वाडपी रिणाच्या वजांचेर फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन उक्तायलो हुस्को. तेरी तेरेखोल फेरी धक्को जावन रावला धोकादायक. धक्क्यांचेर रेंव पातळ्या, धक्को सारको करचो म्हणून थळाव्यांची मागणी. हळदोना मुळावे भलायकी केंद्रा फाटल्या दोंगराक पेटलो उजो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळार धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणात. आणि विकसित भारत ॲट 2047 येवजणेचे सोमारा उक्तावण. देशभरातल्या तरणाट्यांक मेळटली नवी माची. आता खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान भाजपाक पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांचो मोग जाला काय कितें असो प्रश्न विजय सरदेसायन उपरासला. खासदार सदानंद शेट तानावडेन दुहेरी नागरिकत्व आशिल्ल्या लोकांविशीं केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर फाटभुंयेचेर विजय उलयतालो. पळयात ताचें म्हणणें. बीजेपीन आज सडनली इलेक्शन लागीं जालां म्हणून पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांचो मोग जाला काय कितें, ना जाल्यार तांकां इंटरनॅशनल म्हणप अशें जाता काय कितें हाजेर मातसो विचार करुया आमी. हांव एक सांगूंक सोदतां की ताजेर एक प्रॉपर स्टँड डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्कितान NRI कमिशनर आसतना, मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना ताणें घेतिल्लो. ते रजिस्ट्रेशन म्हणल्यार कितें आनी कितें हें करून आतां 10 वर्सां जालीं, 10 वर्सांनी 12 वर्सां जालीं. 12 वर्सां जावन अजून मेरेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डबल इंजीन सरकार हाजेर क्लियर कट पॉलिसी इवॉल्व करूंक शकना. म्हाका दिसता समथींग रॉंग की इफ गव्हर्मेंट, इफ आवर ऑनरेबल राज्यसभा MP has to raise this matter in the House, which in the last 10 years has not been resolved, then there is something which is a cause of worry. But it's to Sadanand Tanawade's credit that he has raised, at least he spoke about it. आणि म्हणतात अलेक्स सिक्वेरा पोर्तुगीज सिटीजनशिपाचेरूय तेजेर आतां खूब कितें येता. ह्यो कितें तरी म्हणटा दिसता तुमी. आय एम नॉट अवेर ऑफ अलेक्स सिक्वेरा's Portuguese citizenship, but I know that Alex Siqueira has been power minister in the previous government. दिगंबर कामतीच्या सरकारान Alex Siqueira power minister आशिल्लो. मायनिंग विरोधात मुळगांवचे लोक परत एक फावट संघटीत जाल्यात. गांव काबार जातलो जाल्यार आमकां मायनिंग नाका, मायनिंग लिजांतल्यान गांव भायर काडात अशी मागणी आयतारा जाल्ले जाहीर बसकेत फुडें आयली. गांवकार वाड्यावयले शिकेळबाय देवीच्या देवळांत चल्ले हे सभेक पंचायत मंडळा सयत कोमुनिदाद देवस्थान आनी हेर ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. सभेक बायलां सयत जाणट्या नेणट्यांनी गर्दी केल्ली. कंपनीचेर विश्वास दवरूं नाका. जेन्ना ही घरां आमी दाखयना, तांकां AC मेळपा जाय म्हणून तेंच्यांनी घरां दाखोवना, देवळां दाखोवना. आमच्या देवस्थानाचो केळबाई देवस्थानाचो जो भायलोच फॉर्म जालो 1935 आनी मायन केन्ना सुरू जाली 1941. मुळगांव गांववाडा एक शाळा आसा, ती कितलीशीच वर्सां बंद आहा म्हणून TIA रिपोर्टान दाखयता. तेका तेकोन आमचे केळबाईचे आयले व्हडले 1930 देवूळ भायलोच फॉर्म जाले 1935. ते एक टेक्टले आसा ते तुमी TIA रिपोर्टान दाखयना. म्हणजे कितें तरी तुमची षडयंत्र आसा आनी हे सगळं घडघडीत दिसता. ह्या खातीर आमकां जें आसा सगळ्यांक लढत येवपाची गरज आसा.
सरकारा वतीन आयोजीत करपी कसल्याच व्हडल्या महोत्सवाक म्हजो विरोध ना, पूण रीण काडून महोत्सव करपाचे आसत जाल्यार असल्यो कार्यावळी करपाचे नात असो हुस्को फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी उक्तायलो. पणजे जाल्ले एके कार्यावळी उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांचेर जाप दितना विजय उलयलो. गोंयांत हालींच राष्ट्रीय खेळ सर्त जाली. हे खातीर सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च केले. ह्या खर्चा खातीर आतां सरकाराचेर आर्थीक संकश्ट आयला आनी आतां भुरग्यां खातीर सरकारान बाल चित्रपट महोत्सव करपाचें थारायला. ही बरी गजाल, पूण हालींच बालरथ बशीक अपघात जाल्लो. बालरथाचे कर्मचारी आपलो पगारवाड आनी हेर सुविधा दिवचे म्हूण मागणी करतात. सरकारान तांच्यो मागणी पयलीं पुराय करच्यो आनी मागीरूच व्हडले व्हडले महोत्सव घडोवन हाडचे. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचो सरकाराक सल्लो. गोंय म्हणटा तें गोंय म्हणटा तो प्रदेश फक्त इव्हेंट्सां खातीर वळख जावची न्ही गोंयची. आज जेन्ना एक्युमुलेटेड डेट गोंयचे 35,000 कोटीचेर पावलां आसतलें अशें जेन्ना संकेत मेळटा तेन्ना म्हजो तरी आग्रह आसा सरकारा कडेन की आतां वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कसलोय करपाचो बंद करता. पयशे मोडात जंय गरज आसा थंय आनी गरज आसा थंय पयशे मोडप जायना हें आज आमकां दिश्टी पडटा. भुरग्यांक महोत्सव जावचो खूब इम्पॉर्टंट, पूण भुरग्यांचे बालरथ सारके उरचे. भुरग्यांची जिवीत धोक्यान पडचें न्ही. कित्याक बालरथ रिपेर करपाक वो बालरथांचे ड्रायव्हरांची सॅलरी वाडोवपाक सरकारा कडेन पयशे ना. ही वस्त आमकां आयकूंक मेळूंक जायना. भुरग्यांक जेन्ना एक बालरथान धाडपाक आवय बापूय एलाव करता तेन्ना तांचें सगळें लायफाचें इन्वेस्टमेंट तातूंत इन्वेस्ट करता. आनी तेन्ना जेन्ना एक गाडी अशीच भायर वता कारणां शिवाय तेन्ना एक प्रश्न पडटा की सरकार पयशे प्रायोरिटायज करता काय म्हाका खंय जंय मोडूंक जाय थंय मोडटा काय ना. नॅशनल गेम्स जाल्यो, नॅशनल गेम्सान इन्फ्रास्ट्रक्चर जातलो काय दिशिल्लो ना. आमी पळयलें की व्हडलो इव्हेंट जालो पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर चड जालो ना. म्हणून हांवें पसून सरकाराक जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर करता थंय सपोर्ट केल्लो आहा की खंयचेंय नवें जें ट्युरिजम ओरिएंटेड स्पोर्ट आहा जाका आमच्या प्रदेशांत फुडार आसा असले स्पोर्टाक तांणी प्रोत्साहन दिवपाक जाय. पूण फकत तंबू घालून इव्हेंट केलो आनी मागीर तो तंबू काडून व्हेलो जाल्यार तातूंत कांय अर्थ जायना. तातूंत फायनली जाता इतलेंच की लोन वाडत वता. एक दीस अशें जातलें की आमची जीं भुरगीं ज्यांच्या खातीर भुरग्यांचें फेस्टिवल करूंक सोदतात ते भुरग्यांचेर कर्जाचो येदो व्हडलो हें आसतलें, वजें आसतलें की तें भुरग्यांकूच नाका जातलें. सो हें जावचें न्ही. हांव आय एम नॉट अगेन्स्ट द फिल्म फेस्टिवल, बट आय थिंक गव्हर्मेंट शूड सेट इट्स प्रायोरिटीज स्ट्रेट. मजगतीं फाटल्या कांय दिसां सावन माटवे दाबोळे हांगा पेट्रोल लिकेजाचो विशय बरोच गाजता. हे विशीं फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान प्रतिक्रिया दिल्या. आयकात. तातूंत एक चिंतपाक जाय की दाबोली ऑयल टँकिंग जी कॉर्पोरेशन आहा वा कंपनी जी आहा हाजी बिल्लाची तांणी एक बेल्जियन मेलिनोवा कुत्रो हाडलो चॅक करपाक की खंय कितें जालां. बेल्जियन मेलिनोवा म्हणटा बरें कुत्रे. म्हजे कडेन एक बेल्जियन मेलिनोवा कुत्रो आहा. आतां त्या कुत्र्याचो यूज पळोवन मुखेलमंत्री तो कुत्रो बॅन करनार हें म्हजें पयलें एक ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट. सेकंड की द गाय इन एनी पोल्युटींग ऑर हजार्डस सबस्टन्सीस जो मनीस चूक करता ही हॅज टू पे. हें पयलें सिद्धांत आसता, पयलो प्रिंसिपल आहा. हो प्रिंसिपल असो आसूंक जाय की जुवारी ऑयल टँकिंगाची चूक जाल्या आनी जुवारी ऑयल टँकिंगान फारीक करूंक जाय लोकांक. बांयांक जर उजो लागूंक लागलो, बांयच्या उदकाक जर उजो लागूंक लागलो आनी गव्हर्मेंटाक तें व्हडलें कांय दिसना जाल्यार गव्हर्मेंटाचे दोळ्याचे आय कॅम्प तांणी चड घडोवन हाडचें पडटलें. समथींग सिरियसली रॉंग. हें कांय जावंक ना म्हणटा म्हळ्यार कितें. अरे कांय जावंक ना जाल्यार तुमकां इतले दीस कळना कशें. उदकाक उजो पेट्टा, ऑयल पायपलायन बंद केली, सरकार म्हणटा कांय जावंक ना, कांय ना, इट्स नथींग, इट्स अ युज्युअल थिंग. हाव कॅन इट बी युज्युअल. समथींग भोपाल गॅस ट्रेजेडी जाल्या ताजे मागीर जे सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्या ताचेर सरकारान विचार करचो उलोवचे पयलीं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
केरी तेरेखोल फेरी धक्को धोकादायक स्थितीत आसा. फेरी धक्क्याची रेंव साचून उरिल्ल्यान फेरयेंतल्यान गाडयो काडटना ते रोमतात. फेरी धक्को परतून बांदचो म्हणून लोकांनी कांय दिसां पयलीं मागणी केल्ली, मात अजून मेरेन लोकांची मागणी पुराय जावंक ना. फेरी धक्को सारको नाशिल्ल्यान फाटल्या सप्तकांत कार सरळ उदकांत गेल्ली. परतून अशी घडणूक घडची न्हय हे खातीर फेरी धक्को सारको करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आज आम्ही तेरेखोल केरी ह्या न्हंयच्या कुशीक आहात आणि ह्या न्हंयचेर सरकारची फेरीबोट सेवा आसा आणि ह्या फेरीबोटीक सेवे खातीर जे आपले दोन धक्के आसात ते धक्के धोकादायक स्थितीत आसा. आयज जर ह्या धक्क्याचेर पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात वाळू जी रेंव आपण म्हणटा ते रेंव साचलेली आसा आणि ह्या रेंव साचल्या कारणान परत गाडयो भितर काडप वयर काडटना कशा प्रकारचे अडचणी जाता हे वाहन चालकांक बऱ्यापैकी खबर आसा. फाटल्या काही महिन्या पयलीं हो धक्को बांदचो अशी मागणी मुखार आयिल्ली आणि ताची प्रक्रियाय पुराय जाल्ली, पूण ताचो पाठपुरावो आयज मेरेन जालो ना. हो धक्को कित्याक बांदिनात हो एक प्रश्न आसा. त्याच्याच बाजून न्हंयच्या बाजूक व्हडा प्रमाणात वाळूचे पट्टे तयार जाले. आता भरतेक आणि सुकतेक हे वाळूचे पट्टे मागीर थेट वाळू हळूहळू त्या फेरी धक्क्याचेर येता आणि धक्क्याचेर वाळू आयल्या कारणान गाडयोंची जे व्हिलां असतात ती व्हिलां स्लीप जातात आणि रोमतात. हो प्रकार वारंवार घडता. केन्ना केन्ना वाळून रोमत असल्या कारणान काही गाडयोय भितर घालपाक पळयनात. धक्केचो अंदाज येना त्याचे खातीर फाटल्या काही दिसांनी एक गाडी थेट उदकांत पडलेली. असो परत ताचो पुनरावृत्ती जावची न्हू किंवा लोकांक अडचणी येवचे न्हू हेचे खातीर सरकारान यत्न करचो आणि जो वाळूचो पट्टो वाळू रेंव जी धक्क्याचेर साठावता ताचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. आयतारा 11 वरांचेर हळदोना मुळाव्या भलायकी केंद्रा फाटल्यान दोंगराक उजो पेटलो. ह्या दोंगरार सुकें तण आशिल्ल्यान उज्यान वताच्या भरार नेट घेतलो. थळाव्यांक कळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळाक थळाव्यांनी कळीत केले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. जाल्यार घटनाथळार थळावो आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी येवन पळोवणी केली आणि अशा घडणुकांचेर आळाबंदी आणि रान वांटोवपाक सरकारान उपाय काडचो अशी कार्लोसान मागणी केल्या. आयतारा सकाळी 11 वरांचेर हळदोणा भलायकी केंद्रा फाटल्यान उजो लागलो. ह्या उज्यात कोमुनिदादी मळावयलीं झाडां लासून गेलीं. उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार वेळार पाविल्ल्यान तांच्यांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. दर वर्सा हो उजो कोण तरी लायता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. सुक्या तणाक हो उजो लागिल्लो. ह्या उज्यांत 3 गांव लासून वचपाचे. वेळार उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान ही वायट घडणूक वाटावली. आयज आमकां फोन आयला सांगपाक की हिंगा हेल्थ सेंटर आमचे गांवार हेल्थ सेंटरा फाटल्यान ऊस पेटलो म्हूण आनी म्हाका व्हिडियो धाडले आनी फोटो धाडले आनी हांव पळोवपा आयलो. हें रान आसा ते फाटल्यान आमचें. दीस इज बॉर्डर ऑफ ओलावली एंड आल्दोना आनी हिंगा दीस इज अ वेरी ब्युटिफूल एरिया आनी हिंगा रान आसा ते दीस आर ऑल नोटिफायड फॉरेस्ट एंड दीस आर प्रोटेक्टेड. हांवें असेंब्लीन काडलें सांगपाक ते रान एश कोन्न ऊस पेटयतात, काट कोत्तात राती आनी मागीर नाच कोत्तात. मागीर इंटरीम रिपोर्ट येता सांगपाक कांय फॉरेस्ट ना म्हूण आनी मागीर डेवलपमेंट चालू जाता. हांव सरकाराक नोटीस दितलो की एशले चलता इज गोईंग ऑन अ रॅम्पंट रॅकेट. एश कोन्न ऊस पेटोवपाक, रान काबार करपाक आनी मागीर डेवलपमेंट करपाक. सो आय डोंट लायक दीस बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉयींग नेचर, यू आर डिस्ट्रॉयींग द फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट हॅज टू टेक एक्शन अबाउट दीस. लास्ट टायम आमी गेलो तेन्ना आमी काँग्रेस पार्टी गेलो तेन्ना आनी मेट चीफ कॉन्जर्वेटर फॉरेस्ट तेन्ना आमकां सांगलोलें कायदे प्रमाणे आमचें कितें करूं जाता. कायदो चेंज करूंक पडटलो, कायदो हाडूंक पडटलो प्रोटेक्ट करपाक. रान आहा तें रान तुमी डिस्ट्रॉय केलें जाल्यार परत रोवपाचें झाडां, परत साल्वार करपाचें आनी इट शूड बी फ्रोजन फॉर नो डेवलपमेंट. ही जी जागा आहा ही कोमुनिदाद जागा हांगा प्लांटेशन केल्लें हाच्या आदी आनी वर्सां हांगा कोण येवन तरी उजो घालता. हांगा पार्ट्यो चलतात इनलिगली, हांगासर फिल्म शूटिंग चलतात, सगळे जितले इनलिगलिटी आहा. आनी हांगासर फक्त 50 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आहा आनी जायतो लोक हांगा गोरवांक बसून चारो घेवन वता. पूण आयज पळोवंक अशी एका मनशाक लागून जे 3 गांवांनी उजो पावल्लो आहा
ते ओलावली पोमुरपा आनी आल्दोना ह्या तिनूय गांवांनी हें जें लुकसाण जाल्लें आहा कित्याक जरी तो चारो हे जावंक नासलो ते गोरवांक कोण तरी व्हरून ते खायता म्हाका दिसता जे कोण उजो लायतात आनी मुद्दम करून हांगा येवन हें लुकसाण कितें जालां तें पळोवचें आनी फुडल्या फावट तरी अशें करचें न्ही. कितें कोण करतलो म्हणून कोण जाणा आतां म्हाका कांयच कळना आतां वर्साचे वर्सा तांकां हाडटा आमी वर्साचे वर्सा तांकां काजू खूब वर्सां जालीं काजू आहा आमकां गोरवां आहा थंय बांदलेली गाय आमी शेतान गेल्ली थंयसून धांवन येयले. ओके आणि तुमचे किती आता नुकसान जाणा ना काय सांगना तुम्ही आता किती घेऊन येयले शिदी बीन किती घेऊन येयले उदीक शेवट्यानसून आमी अर्द्याक उजो पालयलो सायटीन एक गोरवांचे सायटीक पयलीं पालयलो आनी उदीक बी व्हरोन पालयलो थोडो ताळे घालून पालयलो आनी ते सायडीन आमी ती एक सायड तेंची वळावली सायड सेफ केली पयलीं आनी मागीर दोंगरार तशेंच वयले सायडीन वचोन आमी पालयत येयले तितल्यान तुमचे येयले हांगा ग्राउंडार हे सायडीन वचोंक दिवंक ना नासनला सायडीन वयतलो आसलो तो तुमी तेंच्यांनी पालयलो. कोणे घातला तो खबर ना आमकां. आतां हांव गाडी घेवन वयता तेवटेन म्हाका हांवें हाका फोन मारलो उजो पेटला बेगीन येयात मागीर ते सगळे जाण येयले मनाय काम करताले तेय येयले बाबडे सगळ्यांनी पालयलो आनी आतां सगळे देवान सगळं पालोवन हें जालें. दर वर्सा हांगासर घालीत आसता वर्साचे वर्सा. आतां ही सायड आतां आहा करड व्हडलें जाल्लें आहा ती सायड नाचनला सायड आतां लोक गोरवांक कातरून व्हरता पूण ते तो आनी थोड्या दिसांनी ते कोण तरी घालता कोण केन्ना घालता तोच खबर आसना. चालूच आसता वर्साचे वर्सा आमी धांवतात मागीर काडटा पालयतात. कॉल आयल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान 10 मिनटां भितर घटनाथळार पावले. उपरांत थळाव्यांच्या आदारान मेळून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो लावपाच्यो अश्यो कृती करच्यो न्ही अशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचो संदेश. आमकां सारके 11 कॉल आयले की हांगा हळदोना उजो पेटला म्हणून. सो तुरंत आमी गाडी टर्नआउट केली. एक 10-15 मिनटां म्हटल्यार आमी पावले हांगा. पळयता जाल्यार हांगा आख्खो दोंगर पेटला. सो हो दोंगर जो पेटला पळय तितून 3 विलेजी म्हाका दिसता आल्दोना पोमुरपा आनी ओलावली म्हणून 3 गांव हांगा हें जाता. सो 3 गांवांनी ती उजो आहा तो स्प्रेड जालो. सो आमी हितून आमकां हांगा लोकल पीपल आसले तेंच्यांनी भरपूर हेल्प केली आमकां. आमी ज्या जाग्यार पाणी उदक मारूंक शकता आमी त्या जाग्यार उदक मारून आमी तो पालयलो उजो. सो तेंच्यांनी भरपूर मेहनत केली. वयर धांवन गेले ते व्हडे तेंच्यांनी काजी बी कोणाची ती बाई आई आहा आमची ती बी आमकां आमचे कडल्यान उदक बी घेवन ती गेली थंयसर उदक जाता तितले तेंच्यांनी मारून तो उजो काबार केलो. तेंचें म्हणणें आहा की हांगा एवरी टायम ते उजो हांगा कोण तरी पर्पजली घालता एवरी इयर. सो म्हाजी एक मॅसेज आहा त्या लोकांक की तेंच्यांनी हें अशें कृत्य करचें न्हू. कारण हें जे तण आसा ते आमचे गोरवां आसता लोक गोरवांक व्हरता गोठ्यां खातीर व्हरता आनी बारीक गोठे बी आमी आतां कितें नळ्यांनी शिवना. आमी जाणा आसतले पयलीं पासून हेच तण यूज करता आनी आमी ते गोठे शिवता. लोकांचे गायी आसता बांदलेले थंयसर गायी बी आसा बांदलेले आमी पळयला थंय वचून गायी बांदलेले आहा. ते गायींक बी उजो लागत जाल्यार हें वेरी डेंजर. सो तेंच्यांनी चिंतून काम करूंक जाय. जे कितें जेंकां कित्याक उजो घालपाक जाय तितल्याच कुडक्याक तो घालून तो थंय रावन तेंच्यांनी तो पालोवंक जाय जेणे करून दुसऱ्याक हानी जावची ना. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्तुकी विकसित भारत ॲट 2047 तरणाट्यांचो आवाज ह्या उपक्रमाचे सोमारा उक्तावण जातले. ह्या उपक्रमा वरवीं देशांतल्या तरणाट्यांक एक मंच मेळटलो जेणे करून ते आपले विचार आनी संकल्पना मांडून तांकां योग्य पद्दतीन दिशा दिवपाक पावतले अशें प्रधानमंत्र्यान आपल्या उलोवपांत म्हणलें. भारत देशाक 2047 मेरेन विकसीत करप ही ह्या उपक्रमाची मोख आसा. हातूंत आर्थीक वाड समाजीक प्रगती पर्यावरणाचे संवर्धन आनी उदरगतीचेर चड भर दितले अशें कळटा. विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए. इसे शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत
और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे एक कार्यक्रम को, जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है, इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया है, वो जो जानकारियां मुझे मिली है, वो अद्भुत। सांखळे केटीसी बस स्टँडाकडल्या गाडेकारांक आणि पायलटांक पालिकेच्या ग्राउंडाकडेन स्थलांतर करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला। कांय गाडेकारांक हो निर्णय मान्य आसा जाल्यार कांय गाडेकारांचो आक्षेप आसा। तांकां स्थलांतर केल्यार गिरायक मेळचें ना अशें गाडेकारांचें म्हणणें। आयतारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, नगराध्यक्ष रश्मी देसाय आणि हेर नगरसेवक वांगडा तांणी ही पळोवणी केली। जी आमची केटीसी बस स्टँडकडेची जी गाडी आहे ती खूप वर्ष झाली तिकडे ती गाडी चालू आहे आणि आम्हाला ऑर्डर होती की ती गाडी तिथून काढा म्हणून आम्ही त्यांना सध्या सगळ्या आमच्या काउन्सिलमध्ये ठरला की त्यांना आम्ही सध्या कुठेतरी शिफ्ट करायचं, जागा द्यायचं म्हणून आम्ही आमच्या म्युन्सिपाल्टी ग्राउंडकडे त्यांना शिफ्ट करत आहे। आणि ही गाडेकार म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त 4 गाड्यांना लायसन्स आहे, बाकी सगळे गाडी इलिगल आहे आणि बरेच गाडी त्याच्यामध्ये तिने रेंटवरती दिला होता आणि थोडे गाडी बंद होते। ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही लक्षात ठेवून जी आता एक 14 जण गाडेकार म्हणजे ती कंटिन्युअस बिझनेस करतात त्यांना आम्ही नंबर द्यायचा ठरवला आणि जी गाडी बंद होते त्यांच्याकडून सुद्धा आम्हाला ॲप्लिकेशन्स आले की आम्हाला परत गाडी स्टार्ट करायचं आहे म्हणून आम्ही त्यांच्यासुद्धा कन्सिडर करू की जी गाडी स्वतः चालवतात त्यांना आम्ही आज नंबर दिला जाईल आणि त्याला एक गाड्यावरनं एक मनात भीती झाली की आता नवीन जी आम्ही ग्राउंडकडे शिफ्ट करणार तिकडे बिझनेस होणार नाही म्हणून। पण एक मला त्यांना रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही असे थोडे दिवस टाईम लागणार सेट व्हायला, पण 100% तुम्हाला बिझनेस होणार। कशाला जी आमची ती देसाईंची जी जागा आहे, जी एक्सेस रोड आहे आमच्या ग्राउंडकडून मार्केटपर्यंत, तो रस्ता आम्ही लवकर ॲक्विजिशन अकाउंट तो रस्ता आम्ही आमच्या ताब्यात घेणार आणि तो एकदा रस्ता झाला की तुमचा जो आमचा ग्राउंडकडचा जो रस्ता आहे तो मेन रस्ता मार्केटला होणार आणि 100% तुमचा बिझनेस होणार। कशाला सगळे टेम्पो आणि सगळ्या ज्या गाड्या आहेत सगळ्यांना आम्ही तिकडे ग्राउंडकडे शिफ्ट करत। आयज आमचो सीएम आसा, सीएम तांकां खंय भायर उडोवचो ना, सीएमान तांकां वेवस्थीत खंय दवरूंक जाय तसो जागो सुद्दां आमकां सांगला आनी तेंचे खरोखरच तेंचे बरें जातलें अशें म्हाका जाल्यार दिसता। कित्याक ह्या गाडये जे आसा पळय तांकां तशें लायसन बी ना, थोड्यांक 4 जाणांक लायसन आसा, बाकीचे बेश्टे आसा। आमी म्युन्सिपाल्टीन ठरयला की तांकां लायसनूय दितले, लायटूय दितले, कित्याक तेंचोय आमकांय तेंची वेवस्था करूंक जाय। लोक आमचे आसा, जेन्ना गव्हर्मेंट सांगता की आमच्या लोकांक घेवन चला, आमी तशेंच आमचे लोक आसा तांकां आमी खंयच भायर उडोवचे ना, हे तेंच्यांनी विश्वास दवरचो। तांकां जे कितें आसा पळय ते म्युन्सिपाल्टीन तेंच्यांनी मांडून आमचे कडेन जे कितें आसा पळय तेंचे बरे भशेन आमी ते करतले हे आमी सांगतात। ह्यो ज्यो गाड्यो आहा ते हांगासून खंय शिफ्ट करतात आमी ते गाडये बस हांगासून ग्राउंड आसा पळय ते ग्राउंडाचेर शिफ्ट करपाचे आसा आनी तांकां थंय वेवस्थीत बांदून दिवपाचोय आमचो प्लान आसा। कळ्ळें न्हू, कित्याक हांगासर कशें आतां सबंद गाडे आसल्या बरें ते पयलींचे गाडे आसा, सबंद फुट्टा आसा, हे बरें वेवस्थीत दिसना आनी थंय ते हांगा तांकां लायसनूय ना तशें, थंय आमी तांकां लायसनूय लायसन दिवन सगळ्यांक वेवस्थीत करतले। स्टँड कितें आसा बाबाचो गाडो आसा आमचो स्टँड असो आसा की 35 वर्सां जाली आमी हांगासर धंदो करता, आमकां हांगासरूच दवरचें, आमचे हांगा गिरायक बसलेले आसा, परत एकदां गिरायक बसपाक टायम वता, सो ते आमकां एडजस्ट जावचें ना। सो बाबाची वर्सां 75 आसा, सो ते जावचें ना। सो हांगासर तो रिलॅक्स आसा, इतलीं वर्सां ताणें हांगासर काडला की हांगासरूच दवरचें आनी वेवस्थीत आमकां बांदून दिवचें, बांदून ना जाल्यार आमकां जर बांदूंक जाय जाल्यार आमी बांदून घेता। सो 50-50 सुद्दां करपाचें, पण आमकां हांगासरूच दवरचें आनी जे कोण सोंपेवाले आसा तांकां ट्रेड लायसन दिवपाचें आनी तांकां लायट दिवपाचें अशें आमचें। आनी आतां तुमी कितकी वर्सां पायलट करता हांगासर?
35 वर्सां हांगा तुमी पायलट करता. तुमकां हांगासर एक शिफ्ट करया म्हणून अशें म्हणून म्युन्सिपालिटीन म्हटलें, तर तुमी कितें म्हणटा तशें? न्हू, हांगासर बाजारान तुमकां म्हणटा तुमकां हांगासर शिफ्ट केल्यार बरें जाता. बस स्टँडा लागीं तुमकां धरलेलें बरें. आमकां तशें स्टँडूच तसो न्हू परमीट आमचें. केटीसी स्टँड दिल्ले आनी आमकां बाजारान कांय घेवचें. कितकेशे पायलट हांगासर आमचे सगळे? 14 जाणां आहात. 5 ते 15 डिसेंबर मेरेन होडर पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें काम करतले. ते खातीर पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या लेनीचें काम जानेवारी मेरेन पुराय जातलें अशें कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलें. 4य लेनीचें काम पुराय जाले उपरांत मुख्यमंत्र्यां कडेन चर्चा करून पुलाच्या उक्तावणीची तारीख थारायतलो अशेंय तांचें म्हणणें. आज आमी होडार ब्रिज जो सेकंड सेगमेंट 4 लेनीचो ब्रिजाचे आमी आज स्थापना करता. आमचे मदें कॉन्ट्रॅक्टर जो काम बरे भशेन तेणें केल्लें तो आमचे वांगडा आसा. GSRTC मनीस आसा, आमचे वांगडा ZP सिद्धार्थ बाब आसा, आमचे बाकीचे इंजिनियर आसा. आनी एक गोश्ट लक्षात येयली की म्हाजे कडल्यान की हे फावटी ते क्रेन यूज करना. स्पेशलायज गँग ऑल द वे फ्रॉम पुना हाडल्या, कित्याक हांगा इन्क्लिनेशन जाल्ल्या कारणान क्रेन यूज करूंक मेळना. पूण एक हे आमचे जुगाड म्हणटा, इंजिनियरींग जुगाड म्हणटा पळय, हे जुगाडान ते पयलीं काम करताले. हे ट्रेन ब्रेन जावचे पयलीं हे आज पासून आमचे देशा भितर लोक आसात. पयर आमी आमचे जेन्ना टनलान भितर मायनींग इंजिनियर वचून टनलान जुगाडान ते रोखडे वरांनी काडले, नाल्यार खूब दीस ताका लागताले. अशें करून हो जुगाड जो आज आमी पळयता हितून भितर 105 टन एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट ते देंवोवपाचे आहा. 105 टन आनी 105 टन 210 टन आनी ताका लेंथ आसा 60 मिटर, हायट आसा 2.5 मिटर. अशे 2 जुगाड ते आज फाल्यां म्हणल्यार ते तेजेर पावयतले. आनी हे म्हाका दिसता आमी जेन्ना पयले हे बरे भाशेन ते करता. आनी इट इज शोज दॅट इंडियन सायंटिफीक एप्रोच इन द जुगाड फॉर्म इज ऑल्सो स्टील एक्झिस्टिंग. आनी हेजे खातीर हांव म्हाका दिसता जे काम ते करतले. आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फाटल्यान लागून आमी 5 तारीख ते 15 तारीख म्हणजे 10 दीस आमी घेतलेले शटडावन. पूण जे काम तेणें बरे भशेन केल्लें आसा आमी म्हाका दिसता 2 दीस पयलींच ब्रिज ओपन करूंक शकतले फॉर ट्रॅफीक. कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता बाकीचे भितरले इंटरनल रोड आसपाक. हांव कॉन्ट्रॅक्टरांक स्पेशली GSRTC तांकां स्पेशली कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक तेणें खूब लक्ष घालून तें काम हो ब्रिज हो वडारचो ब्रिज आमच्या हांगा सोंपन आशिल्लें. खूब वर्सां हांगा हो सिंगल लेन ब्रिज वयतालो, 2 गाडी वचनासले, खूब एक्सिडंट जाताले. पूण आज CMन सँक्शन करून आज कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळलो. कित्याक अशे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे बाकी कामां करता GSRTC ती आजुनूय 8-8 वर्सां 7-7 वर्सां करना. पूण कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळलो, हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेजें फेलिसिटेशन आमी जेन्ना इनोव्हेशन दवरतले त्या ब्रिजाचें तेन्ना करतले. आनी ताका मनांतल्यान कुडचड्या वयल्या लोकांच्या मार्फत ताका थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणें खऱ्यांनी मनांतल्यान काम लावन ही गोश्टी केल्ल्यो आसा. सो म्हाका दिसता हो ब्रिज चड करून आमी जानेवारीन रेडी जातलो रस्तो आनी बाकीचे करून. आनी डेट मागीर CMाक करून दोनूय 4 लेन ब्रिज आमी ओपन करतले. कित्याक फर्स्ट 2 लेन आमी अशेंच ओपन केले, डेडिकेट केले लोकांक इनोव्हेशन करनासतना. पूण दोनूय ब्रिज 4 लेन ब्रिज आमी लोकां खातीर CMा कडेन रेट घेवन तेन्ना आमी हे इनोव्हेशन करतले. फुडर आमचो ब्रिज जो आसा तो सेकंड फेज आज कंप्लीट जायत आयिल्ले आसा. आनीक एक उमेदीची गजाल की आमचो कितले वर्सांची ह्या आमचे दोन्ही आमचे कुडचड्यार आमचे विलेज पंचायत आनी आमची म्युन्सिपालिटी आनी कुडचडे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचे आमचे सदांच मागणे आसले आमदारा कडेन की हो खूब बारीक आसलो पयलींचो ब्रिज जे आयज तेणी आमी लोकांनी स्वप्न पळयल्लें तें म्हाका दिसता खंय तरी पूर्णत्वाक आमदारान आमचे हाडलें आसा. आनीक हे दोन्ही ब्रिज कनेक्ट जावन ट्रॅफीक इतली आतां सुरळीत जातलें आनीक दोन्ही सायडींतल्यान वचपाक मेळटलें आनी व्हडलोय जाल्लो आसा. त्या खातीर हांव आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल यांचे सगळ्याच्या वाटेन हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा की जे आयज सगळ्यांनी आमचे कुडचडे भाशेन स्वप्न पळयल्लें त्या स्वप्न तेणें आपल्या हितून पूर्ण केल्लें आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत